दुआवाचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यात. आनी हांव बापा कडेन मागतलो आनी तो तुमकां आनीक एक शारोती दितलो. आनी हांव तुमचे सवे सदांकाल आसतलो. कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो. आनी ताचे थंय एकवटतले हांव आनी ताचे सवे ठिकाण करतले हांव. म्हजो मोग करिना तो म्हजीं उतरां सांबाळिना. आनी जे उतर तुमी आयकतात ते म्हजे न्हय, पूण म्हाका पाठयला ते बापाचे. तुमचे मोदें आसतना हांवें बापाक ह्यो गजाली सांगल्यात. पूण पवित्र आत्मो म्हजे नांवीन बाप तुमकां धाडटलो. तो शारोती तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मनांत हाडटलो. देवाचें उतर हें.